भुरग्यां कडल्यान सोशल मिडियाचो अति वापर जाता आनी ती ताका एडिक्ट जातात अशे तरेचो एक प्रश्न वेगवेगळ्या थराचेर चर्चेक येता. आनी ऑस्ट्रेलियान 16 वर्सां पिरायेच्या ल्हान भुरग्यांक सोशल मिडिया वापरपाक बंदी घाल्या. भारतांत ती 18 वर्सां सकयल्या पिरायेचेर आसा, पूण तिची खरपणान अंमलबजावणी जायना. अशे वेळार ऑस्ट्रेलियान बंदी करतकीर भारतांत चर्चा सुरू जाल्या आनी तज्ञ, मानसोपचार तज्ञ, पेरंट जे सगळे आतां उलोवपाक लागल्यात, गंभीरपणान उलोवपाक लागल्यात की भुरग्याक सोशल मिडियाचो वापर करूंक दिवप काय ना. ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक कार्यावळींत आमी 2 मानेस्त आपयल्यात. हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा विठोबा म्हाळकर. विठोबा हे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री एंड ह्युमन बिहेवियरचे एसिस्टंट प्रोफेसर आसात. त्या भायर ते मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजन्स एंड मायंडफुलनेस ह्या विशयान ते एडोलसंट आनी भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक ट्रेनिंग दिता आसात. विठोबा तुमकां आमचे कार्यावळीन हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसा संगीता नायक. संगीता नायक ह्यो एक एक्टिविस्ट, भुरग्यां बरोबर काम करतात, IT क्षेत्रांत वावुरतात. तेन्ना दोगूय जाणां कडल्यान आमकां ह्या विशयाचेर म्हत्वाची मोलादीक मतां आयकूंक मेळटलीं. एका निश्कर्शाचेर आमी येवंक पावतले आनी म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंटूय ह्या कार्यावळीक असले कार्यावळीर नदर दवरून आसता. ताजो फायदो एकूण गोंयच्या शैक्षणीक क्षेत्राक जावंक शकता असो म्हाका विश्वास आसा. सगळ्या पयलीं हांव विठोबा बाब तुजे कडेन येता. ह्या विशयाचेर म्हाका तुजे कडल्यान जाय तुजी मतां कितें आसात? ओके, पयलीं म्हटल्यार देव बरें करूं तुमकां, म्हाका आपयलो म्हणून हांगासर. आनी एक ज्वलन मुद्दो आमी आयज डिस्कस करतले. आनी सोशल मिडियाचेर बॅन घातलें ऑस्ट्रेलियान आनी तें इम्प्लिमेंट जातलें 2025 वर्सा. हें आयकना फुडें खोशी जाली आनी तशेंच एक मनाक खंतय भोगली की आमी बॅन घालप हें सोल्युशन आसा काय ताजेर आनी कितें वाट काडूंक येता. जशें आमी म्हणटात पळय, कॉयनाक 2 बाजू आसतात. एवरी कॉयन हॅज 2 सायड्स. सो तशें प्रोज एंड कॉन्स आमी पळोवंक शकतात ताचे. सो पयलीं म्हटल्यार म्हजें तर ओपिनियन विचारलें जाल्यार इंडियेक तर भारतांत आमी तशी बंदी घालतले जाल्यार आमकां पयलीं कितें करचें पडटलें? पयलीं म्हटल्यार एक एनालिसीस करचें पडटलें. कित्याक लागून की इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. तातूंत पयल्यार आमी 130 crore पीपल आसा आनी जेन्ना आमी एडोलसंट घेता वा भुरगे घेतात तांचेर बंदी घालचें म्हटल्यार आमी तांकां खंय तरी तांची वाड जी आसा ती खंय तरी थांबयतले अशें दिसता. कित्याक लागून की सोशल मिडिया जेन्ना आयली तेन्नाच्यान खुबश्यो बऱ्यो गजाली जाल्यात. आनी त्यो बऱ्यो गजाली म्हळ्यार कितें? एक कनेक्टिविटी वाडल्या, भुरग्यांक आपलो टॅलंट दाखोवपाक मेळ्ळा. तांकां समज जर कितें समज जाणा जावपाक घेवपाक जाय जाल्यार तांकां इन्फॉर्मेशन इजिली मेळटा. एक नॅटवर्क जाल्लो आहा तांचो. तश्यो वायटूय गजाली जातात. जशें आमी म्हणटात की ताका बळी पडपाक शकता, ताचो अतिरेक जातलो. हांव तुजे कडेन येता. ताचे पयलीं आमी संगीता नायक हांचे कडेन येवया. संगीता बाई, तुजें म्हाका मत. सगळ्यांत पयलीं हें बील कितें? त्या बिलाचें नांव सोशल मिडिया मिनिमम एज बील. हें ऑस्ट्रेलियाच्या पार्लिमेंटान खूब डिबेट जाल्या नंतर पास करून घेतलें आनी ताच्या फाटल्यांतलो हेतू असो आशिल्लो, म्हणजे खूब तेंप जालो हाचेर डिबेट चलतालें इन टर्म्स ऑफ भुरग्यांचे मेंटल डिस्टर्बन्सीस, मागीर तांच्या भितर आयिल्लें डिप्रेशन, तांच्या भितर आउटडोर एक्टिविटी पसत आयिल्लें उदासीनत्व, ह्यो सगळ्यो गोश्टींचेर. आनी मागीर सायबर बुलिंग जावन कितल्योश्योच सुइसायड केसीस जाल्ल्यो. सो हे सगळ्या गोश्टींक कन्सिडर करून हें बील ऑस्ट्रेलियाच्या पार्लमेंटान प्लेस केलें. आनी ऑलमोस्ट 77% पेरंट्सांचो त्या बिलाक सपोर्ट जालो. बिसायड्स दॅट रुपर्ट मर्डॉकाची जी न्यूज कॉर्प आसा पळय, त्या न्यूज कॉर्पान एक कॅम्पेन चलयली, लेट किड्स बी किड्स अशें म्हणून, लेट देम बी किड्स अशें म्हणून. आनी अशें करून एक कॅम्पेन बिल्टअप जावन हें बील पास जालें. हांव फुडें एनालिसीस करूं काय तूं परत? हांव परत विठोबा म्हाळका कडेन येता. कांय म्हत्वाचे मुद्दे संगीताबाईन मांडल्यात पळय. हांव ते म्हणटा, ऑस्ट्रेलियाक हें पावल कित्याक उबारचें पडलें? कारण मेंटल डिस्टर्बन्स इतले लोक तांचे कडेन आंकडेवारी आयली, डिप्रेशन वाडलें, आउटडोर खेळा बद्दल, आउटडोर जे जे कितें एक्टिविटी आसा त्या बद्दल तांकां उदासीनता आयली, सायबर बुलिंग जावपाक लागलें. मागीर वेगवेगळे म्हणजे भुरग्यांचे जी पळय कितें वाड जाता त्या वाडीचेर परिणाम करता. म्हाका जाय तुजे कडल्यान अशे तरेचे परिणाम तुमकां गोंयान भितर, आमच्या देशान भितर अशे जाणवल्यात? बरो प्रश्न आसा. कित्याक गोंयान आनी देशान खुबश्यो केसीस आतां वाडीक आयिल्ल्यो आसात. आनी एडोलसंटा भितर जशें तर आमी पळयत जाल्यार डिप्रेशन जशें म्हटलें आमी, उदासीनता म्हटली तशी, एंग्जायटी, कलकलप जावप, सायबर बुलिंग जे आमी म्हणटात पळय, तश्यो केसी वाडून दिसतात. आनी एक रिजन ताका जावन आसा सोशल मिडिया. सो सोशल मिडियाचो आमी जसो उपयोग करता आनी अतिरेक करता.
हातून जर आमकां डिफरन्स कळना जाल्यार तें जावपाक शकता. जशें ऑस्ट्रेलियाक तांकां दिसून आयलें की सायबर बुलिंग जाता, डिप्रेशन जाता, एन्झायटीज आसा, तशें तर आमी सेन्सस पयले, आमी तर रिसर्च पयलो जाल्यार तातूंय आमकां दिसता की खुबश्यो केसीस जातात जांकां डिप्रेशन आनी एन्झायटी वाडल्यात. तशेंच आनी एक जे जाणा जावन येता भुरग्यां मदीं दिसता की तांची सेल्फ इस्टीम म्हणजे स्वताचो एक वर्थ जो आसता पळय तोय खंय तरी तांकां कमी जाल्लेल्या भशेन दिसता. सो हें जेन्ना आमी पळयतात पळय हें कित्याक लागून जाता, कॉन्स्टंट ते कंपेर करतात, तांकां जगमगाट दिसता. आमी कोंकणीन सदांच म्हणटा चकचकता तें सगळें सोनें न्ही. सो बेजिकली कितें जाता की जेन्ना आमी सोशल मिडिया सुद्दां यूज करतात तेन्ना ते कशे तरेन यूज करतात आनी खंयच्या दिशेन वयता हाजेर तर एक नियंत्रण ना जाल्यार अश्यो केसी रायज जातल्योच. आनी इंडियेक आनी गोंयांत सुद्दां ह्यो आतां सद्या आमकां रायज जाल्ल्यो दिश्टी पडटात. संगीता, तूं स्वता IT क्षेत्रांत काम करता, तुज्या कानार अश्यो गजाली आयल्यात? कानार आयल्या, इंटरॅक्शनानूय आयल्या खुबश्यो गोश्टी, पूण ताच्या पयलीं तुका हांव ह्याच पर्टिक्युलर बिला बद्दल सांगूं सोदतां. आमच्यांनी आतां बील म्हणल्यार कितें केलां, एक म्हणजे तें फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आनी रेडिट आनी अशीं सोशल मिडिया थोडीं जी प्लॅटफॉर्म्स आसा ती बॅन करप. 16 वर्सांच्या सकयल्या भुरग्यांक पासत ती बॅन करप. आतां बॅन करपा पासत बॅन करपाची मेथड कितें, ताचेरूय आजून खुबश्यो डिस्कशन जावपाची आसा. बट स्टील तांच्यांनी जी बॅन करपा पासतची सगळ्यांत सोपी मेथड जी तांच्यांनी यूज केल्या म्हणजे ती फायन. म्हणजे ते म्हणटा ज्यो सोशल मिडिया कंपनीज आसा तांचेर $3.2 crore म्हणजे 270 करोड इंडियन रुपीज इतली म्हणजे 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इतली फायन पडटली जर भुरगीं सापडलीं ही हे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स यूज करता आसतना. पूण हें सांगता आसतना यूट्यूब जावं बाकीच्यो ज्यो सोशल मिडिया जी हें आसा पळय, जी वॉट्सॅप जावं बाकीची जी सोशल मिडिया रिलेटेड प्लॅटफॉर्म्स आसा तांकां हात लावंक ना एक गोश्ट. दुसरी गोश्ट म्हणजे हे बॅनाचें इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ते म्हणटा कितें तर आमी AI यूज करतले. AI यूज करतले आनी एखादें भुरगें जर हें करपाक सोदता जाल्यार जावं एखादो मनीस जर नवो युजर येवपाक सोदता आनी ते ही प्लॅटफॉर्मां यूज करपाक सोदता जाल्यार ताचे पर्सनल डॉक्युमेंट्स आमी मागतले. सो पर्सनल डॉक्युमेंट्स मागप म्हणजे सर्वेलन्स येवप. सो बिसायड्स दॅट आनीकूय एक वेगवेगळी एंगल्स ह्या डिसिजनाक आसा. एक्चुली हें बेंचमार्क डिसिजन म्हणून वर्ल्ड पळयता खरें म्हणल्यार, पूण ताच्या फाटल्यान पार्श्वभुमी आसा ती ऑस्ट्रेलियेच्या 2025 जावपी इलेक्शनाची. ती एक गोष्ट आसा. दुसरी गोष्ट आसा ऑस्ट्रेलिया ही एक कंट्री, वन ऑफ द व्हेरी फ्यू कंट्रीज जांच्यांनी सोशल मिडिया इस्टॅब्लिश्ड मिडियाचो जर कंटेंट घेत जाल्यार सोशल मिडियाक तांकां पे करचें पडटा. सो हें डायमेन्शन आसा. आनी एक डायमेन्शन जातून ऑस्ट्रेलिया जावं हें डिसिजनूच आसा तें बॅकफायर कायंड ऑफ ऑर पॉलिटिकल डिबेट ऑर पॉलिटिकल वर्ल्ड लेवल डिसरप्शन्स जावंक शकता. बिकॉज एलन आमचो एक्साचो म्हणजे फॉर्मर ट्विटराचो जो इलॉन मस्क आसा तो म्हणपाक लागला, ताणें इमिजिएटली स्टेटमेंट काडलो हे डिस्कशन जालें आनी आयल्या बरोबर कितें तर बॅकडोरांच्यान ऑस्ट्रेलियन नागरिकांचो इंटरनेट एक्सेसूच बंद करपाक सोदता. सो ह्या टायपाची वेगवेगळी अपहिवल्स जाल्ली आसा. चर्चा जातली, ही चर्चा जावपा जाय. पूण हांव कितें म्हणटा की टिकटॉक मिडिया आसा ही भुरग्याच्या मानसिकतेचेर परिणाम करता. हय, भुरग्याच्या मानसिकतेचेर म्हणजे पळया कशें जाता, हें डोपामीन ड्रिवन फीडबॅक लूप्स म्हणजे कितें तर जेन्ना हांव इंस्टाग्रामाचेर कितें तरी घालता आनी कोण तरी म्हाका जेन्ना ते लायक करता, एखादो कमेंट मारता, तेन्ना म्हज्या ब्रेनान दॅट इज हाव जेन्ना एज अ प्रोग्रॅमर ऑल्सो जेन्ना ही प्रोग्रॅम्स जाता न्ही तेन्ना ते फक्त टॅक्निकल लेवलाचेर जायना प्रोग्रॅम्स. ते प्रोग्रॅम्सान न्यूरल सायंटिस्ट आसता जे डिसायड करतात कितल्या आतां हें डोपामीन आत्तां जालां न्ही, सो कितल्या वेळांच्या नंतर जर ताका डोस दिना जाल्यार तो येवन परत ते प्लॅटफॉर्म पळयतलो तेन्ना हांव ताका एड दाखोवंक शकतलें. आनी मागीर ती एड बी पळयल्या नंतर मागीर थोडे लायक्स एकठांय केल्ल्यो आसा त्यो पट्ट करून सगळ्यो दिवप, खूब वेळ दिवप ना. अशें करून जेन्ना आमी सोशल मिडिया यूज करता तेन्ना मायंड मॅन्युपुलेशन एक्सटेन्सिव लेवलाचेर जाता. सो ताका लागून सोशल मिडिया सायंटिस्ट तर परत सांगत आसा कितें तर डोपामीन ड्रिवन फीडबॅक लूप्स ल्हान भुरग्यां मदीं जावं जाणट्यां मदीं आर डिस्टर्बिंग द सोशल फॅब्रिक म्हणून.
विठोब बाब हो एक नवो टॉपीक म्हाका दिसता फाटल्या एक 10 वर्सांन तो जगभर चर्चेक जावपाक लागला आनी आमचे गोंयी बी आमी ग्लोबलायझेशनाच्या नदरेन आमी खूब मुखार आसतात पळय. हांगा इंग्लीश एज्युकेशन आसा, भुरगीं खूब फॉरवर्ड लुकींग आसात. अशा वेळार तुमी अभ्यास केला कितें गोंयचो अशे तरेचे प्रश्न कितलो गंभीर आसा गोंयांत? ओके, जशें मॅडमीन म्हटलां पळय तशें डोपामीन रेजिस्टर जाता, डोपामीन स्टिम्युलेट जाता आनी आमी कितें करता मायंडा कडेन आपालिपा खेळटात. सो तशें करून आमी सोशल मिडिया यूज करतात. सो आनी एक फॅक्टर जो आमी पयलो ताका आमी आतां तांकां टर्म दिल्यात तांच्यांनी फॅन्सी, जाका आमी योलो म्हणटा, यू ओन्ली लिव वन्स, फोमो म्हणटा, फियर ऑफ मिसींग आउट. सो हे जे जेन्ना टर्म्स आयले पळय तेन्ना हे जनरेशनाक जेन्ना आमी जेन झी बीन म्हणटा पळय तांकां दिसपाक लागले की दीस इज द वर्ल्ड, दीस इज आवर शेल वेर वी हॅव टू एक्सेल. आनी जेन्ना तांकां थंय एक्सेल जायना अशें दिसता पळय तेन्ना हे सगळे सिम्टम्स दिश्टी पडटात. आनी एक जो प्रकार जो दिश्टी पडटा, जाच्यो केसीस ऑलरेडी दिसपाक लागल्यात ताका आमी म्हणटात नोमोफोबिया. आतां नोमोफोबिया म्हणजे कितें? नो मोबायल फोबिया. सो आतां मोबायलूच तर हाडूंक ना, वर मोबायल विसरलो जाल्यार तांकां कितें कलकलपाक जाता, तांकां कांय तांचे थॉट ब्लॉक जाता, तांकां पाल्पिटेशन जाता, ते खंयसरूच कॉन्सन्ट्रेट करपाक शकना, ते कोणा कडेन उलयना, ते सामके टेन्स जावन भोंवतात, तांची तकली फोडपाक लागता. इतले सामके सिम्टम दिसता की ते सोमतेच सोशलायज जावपाचें जर सोडून दितात आनी हळू हळू ते डिप्रेशना कडेन वळटात. सो इतलें सगळें आसतना हय केसीस दिसपाक लागल्यात. जर आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्री एंड ह्युमन बिहेवियर जे एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल आसा, जंय केसी जेन्ना पळयतात तेन्ना भुरग्यां येतात आमच्या कडेन, कॉलेजीचे जावं हायर सेकंडरीचे खुबशे येतात. ते पळयत जाल्यार ते ऑनलायन जशें सायबर बुलिंग म्हणटात पळय तशेंच ते गॅमलिंग हातून सुद्दां ते विळख्यान पडलेले असतात. सो बेजिकली सोशल मिडिया जेन्ना आमी म्हणटात पळय अशें सुद्दां आमी केस पयल्ले आसा जाणें भुरग्यान अशे पयशे इन्वेस्ट केले की आवय बापायक खबर सुद्दां तांणी खंयच्यान पयशे काडले, कितली क्रेडीट कार्डां घेतली. जेन्ना तो सिम्टम्स दाखोवन जेन्ना आयलो तेन्ना कळ्ळें की भुरगो गॅमलिंगाक ऑलरेडी लागला. सो सोशल मिडियाचे हे जे आसात पळय जशे पॉपअप्स म्हणटात पळय ते पॉपअप्स येतात आनी आमकां ते टेम्प्ट करतात आनी ते टेम्पटेशनाक आमी जळू बळी पडपाक लागतात. आनी परत एकदां अंडरलायन करूंक सोदता की केसीस आर ऑन द रायज. कित्याक जशें आमी म्हणटा ते सोशल मिडियाचे आमी विळख्यान पडलेले आसात. आमकां दिसता सोशल मिडिया हें आमच्या लायफाचें मीठ आनी ते समज ना जाल्यार जिवन अयणी जातलें. संगीता हो जो पळय प्रश्न हो गंभीर आसा. तुमी बी IT प्रोफेशनल्स म्हणून हाजे कडेन गंभीरतायेन पळयतात? हय, प्रिसायजली द रिजन वाय आतां जशें तुवें म्हणलें इंडियेन 18 वर्सां Already ban आसा. नो बॅन म्हणल्यार कसो आसा, बॅन म्हणजे इंस्टाग्रामाचो ग्लोबल हें जो आसा पळय स्टँडर्ड जो आसा तो 13 वर्सांच्या सकयल्या भुरग्यांक यूज करपाक मेळना. 13 वर्सां वयल्या भुरग्यांनी अकावंट यूज करप. आनी इंडियन जे 18 इयर्सांचे जे हें आसा पळय ते रेस्ट्रिक्शन बॅन न्ही. Instagram globally can be used by children above 13 years of age, Facebook, all these things. पूण सो आनी तातूंत कितें इंडियेन जें आसा तें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट म्हणून आसा, जंय 18 वर्सां सकयल्या मायनरांक जर हे यूज करून ही प्लॅटफॉर्म स्पेशली विथ रेफरन्स टू टार्गेटेड एडवर्टायझींग जर तांचे कडेन तशें जालें जाल्यार इंडियेन सुद्दां 270 करोड पर्यंतचे फायन सोशल मिडिया कंपनीचेर गव्हर्मेंट लादू शकता. इंडिविज्युअल लेवलाचेर 10,000 स्टार्टिंगाक जावनच्यो फायन्स पडटा अंडर दीस पर्टिक्युलर एक्ट. पूण जाता कितें आतां इवन आतां जेन्ना तुमी म्हणटा म्हाका कितें तर ITंतले लोक हाचे कडेन सिरियसली पळयता काय ना काय म्हणून इंस्टाग्रामाचेंच हांव एग्जाम्पल दितां. आतां इंस्टाग्राम 2025च्यान टीन अकावंट म्हणून सुरू करपाचें आसा ग्लोबली. आतां तर थोड्या कंट्रीनी ट्रायल बेजिसाचेर तांच्यांनी चालू केला, वेरीन टिनेजरां परसत वेगळे इंस्टाग्राम अकावंट जंय देल बी स्ट्रिक्टली प्रायवेट अकावंट्स, मागीर कंटिन्युअस पॅरंटल गायड ताचेर ऑब्जर्वेशन आसतलें, कोण कोण फॉलो करूं शकता ते, म्हणजे पेरंट्सांक त्या कोणा कडेन भुरगें उलयलां तें दिसूं शकतलें. पूण भुरगें कितें उलयता तें वाचूंक मेळचें ना पेरंटांक, स्टील इट विल बी प्रायवेट. बट टीन अकावंट हो जो 2025च्यान येतलो जो देन दॅट विल बी इम्युलेटेड बाय अदर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स ऑल्सो. सो येस IT वर्ल्ड इज लुकींग एट दीस एज अ कन्सर्न एंड ट्रायंग टू कम आउट विथ मोर ऑल्सो, बिकॉज आमकां अशी बॅन करून भायर उडयल्ली नाका. So we also will, the IT world also will look at ways and means of looking at various facets of this. ओके विठोब बाब, म्हाका एक सांगात, टीन अकावंट हो एक इशू आसा, पूण दुसरो एक गंभीर इशू आसा तो असो की अशे तरेचो अकावंट उगडपाक तांकां प्रोत्साहन दिवपाक पेरंट्सच मुखार आसतात.
कारण आतां कितें जालां की आतां अशे तरेचे यु नो कितें म्हणटात ताका एक फॅड भुरगो आपल्यालो चड शायन जाता, भुरगो लोक वळखतात, तातूंतल्यान पयसो येता, कारण तो त्या एकावंटान जर फाल्यां लायक्स वाडल्यो जाल्यार ताका तातूंतल्यान येतात, इन्फ्लुएन्सर भुरगीं जावपाक लागल्या. सो पेरेंटींग अशें हाका प्रोत्साहन दिता काय कितें? एके नदरेन जर आमी पळयत जाल्यार पेरंट दितात ताका, एके नदरेन आमी ना म्हणपाक शकता. पूण पयलो प्रश्न हांव जो हायलायट करपाक सोदतां तो म्हणजे की आमच्या इंडियेक तितले स्ट्रिक्ट रुल्स आसात काय? जशें आमी ऑस्ट्रेलियाक ते इम्प्लिमेंटेशन पॉलिसी केली, आतां तांकां ऑलरेडी सांगलें की कितें फायन्स आसतले कितें आसतलें ते स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करतात. तशें युसेजाचेर इंडियेक तर पळयत जाल्यार युसेजाचेर तसो कंट्रोल ना. सो तातूंत कितें जाता की बेजिकली आमी 13 इयर 18 इयर रिस्ट्रिक्शन सुद्दां घातलें सुद्दां जाल्यार पेरंटल कंट्रोलान ना ऑर पेरंटलांचो कंट्रोल समज तर ना जाल्यार भुरगे थंयसान सुद्दां एक्सेस घेवपाक शकतले. आनी जशें आमी म्हणटात पळय पेरंट्स गेट इन्फ्लुएन्स बाय द मॉनिटरी गेन्स, जशें इन्फ्लुएन्सर जालो, आपलो भुरगो स्टार जालो की आमकां दिसता. सो खंय ना जाल्यार खंय कितें म्हणटात तें पयसो एक व्हडलें आयस जाल्लें आसा. ते आयसाक पेरंट्स बळी पडटात आनी ते कितें करतात की आपल्या पेक्षा भुरग्याक जेन्ना 100 लाख चड मेळटा तेन्ना ताका दिसता की ओके हाचेच आमी भांडवल करपाक शकतात आनी हो आमचे फुडें कितें करतलो इन्फ्लुएन्सर जालो सुद्दां जाल्यार आमची कितें जातलो एक दिनग्रास चलोवपाक शकता ऑर फाल्यां आपलें करियर अशें करूंक शकता. कित्याक खुबशे लोक पळयता हांव की तांकां आतां भुरग्यांक सुद्दां आमी विचारत, आमी केन्ना जेन्ना हांव रँडमली कार्यावळ सुद्दां करता तेन्ना भुरग्यांक हांव प्रश्न विचारता की तुमचे ड्रीम कितें आहा, कितें जावपाक जाय. तातूंतले 2-3 तरी भुरगे म्हाका सांगतले की आपल्याक इन्फ्लुएन्सर जावपाक जाय, ओके, आपल्याक सोशल मिडिया स्टार जावपाक जाय. आतां हे कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन तांकां अर्थूय कळटा काय कितें खबर ना, पूण तांचें म्हणणें अशें आहा की तातूंत ग्लॅमर चड आसा, तातूंत शायन चड आसा, तातूंत चड शिक्षणय पडना, तातूंत आपूण कितेंय कंटेंट घालपाक शकता. सो कितें जाता बेजिकली की इंडियेक तशें रेग्युलेशन ना की आपूण कंटेंट कितें घालतले आमी. फाल्यां सकाळीं म्हाका समज खंयचो रंग आवडलो जाल्यार त्या रंगाचेर हांव कितें म्हणपाक शकता. फाल्यां सकाळीं म्हाका कोण चलून वयता आनी ताची वचपाची स्टायल सुद्दां आवडली जाल्यार हांव व्हिडिओ करूंक शकता ऑर समथींग आय कॅन डू वीच इज व्हेरी नॉलेजेबल फॉर पीपल. सो द चॉयसीस आहा. सो इतले जेन्ना सामकेच पोल सपाट जेन्ना हें आसता, एके वटेन सामकेंच शिथील आसता, एके वटेन सामकेंच बरें आसता, तेन्ना डिसिजन मेकींग प्रॉब्लम जाता. सो पेरंट्स तुमी म्हणटा तशें खंय ना खंय ह्या हायसाक बळी पडटा. सो परत तो म्हणटा आमचे कडेन रुल्स आसा काय ना, कितें दिसता तुका? रुल्स आसप, इम्प्लिमेंट करप आनी सारकें सरकारान नजर दवरप, ज्यो पळय वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशन्स काम करतात तांणी नजर दवरप, पेरंट टिचर्स एसोसिएशन आसा तांणी, स्कूल मॅनेजमेंट आनी बारीक म्हणजे समाज, एका अर्थान रुल्स, दुसऱ्या अर्थान आमचो समाज, तो कितलो जागरूक आसा? एक्चुली अदोळच्यान जेन्ना हांवूय स्वता जेन्ना उलयता तेन्ना खूब कमी एक डिमनिफाय केला ही टेक्नॉलॉजी, बट एक्चुली तशें ना. एक्चुली जशें विठोबान म्हणलें तशें ही टेक्नॉलॉजीची डेमोक्रेटायझेशन ऑफ मिडिया, सो एका जर एका भुरग्यान जर गाण्याचो स्पार्क आसत तो वर्ल्डाक पावता. द वर्ल्ड इज इज प्लॅटफॉर्म, द वर्ल्ड इज इज स्टेज. सो तातूंतच्यान तो एक्सेल जावन वर्ल्डान शायन जावंक शकता, मे इट बीन स्पोर्ट्स, मे इट बीन एक्टींग ऑर एनी फिल्ड ऑफ द पर्सन चॉयस. सो इवन जेन्ना पेरंट्स ताका फुडें पेरंट्स कित्याक म्हणजे पेरंट्सांचें सुद्दां हें आसता म्हजो भुरगो लायफान कितें तरी ताणें करचें म्हणून. सो त्या एंगलांच्यानूय पेरंट्स हें करता. सो आनी ते प्लॅटफॉर्मूच अशें आसा कितें तर तातूंत नॉलेज आसा, इमेन्स अमावंट ऑफ नॉलेज आसा. सो ओवर रेग्युलेशन्स वील स्पॉयल द केक. येस. सो द ओनस हॅज टू बी ऑन पेरंट्स. जशें हांव म्हणटा आतां पळया, आनी सोशल मिडिया इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सायबर स्पेस. आतां बॅनाच्यो गोश्टी करता बी जेन्ना तेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर म्हणटा, पूण आमचे कडेन आतां जनरेटीव AI आयला. जनरेटीव एआयन तर इतल्योश्यो म्हणजे प्रत्येक भुरग्याक एक जाय त्या सब्जेक्टान पर्सनल ट्युटर घरा बसले कडेन मेळटा, अशें कंटेंट थंय मेळटा सगळ्या फिल्डांतले अक्रॉस द ग्लोबाचे. सो बॅन वील नॉट बी अ सोल्युशन, बट स्मार्ट पेरंटींग वील बी. सो पेरंटिंगांतलो नवो अध्याय सुरू जावंक जाय आतां प्रत्येक पेरंटान. आतां जशी आमी वॉट्सॅप अशीच सिमलेसली वापरपाक फेसबूक आमी वापरता, इंस्टाग्रामूय आतां कितल्योश्योच बायल्यो वेगवेगळ्या तरेच्या डिझायन्स
कपड्यांचे डिझायन्स पळोवपाक, ज्वेलरीचे डिझायन्स फायन ट्यून करून आपूण करपाक, ऑर्डर करपाक, शॉप्स करपाक हें करता. तशेंच प्रत्येक पेरंटान आतां जनरेटीव AI. सो प्रत्येक जेन्ना जेन्ना हांव एखाद्या पेरंटाक मेळटा तेन्ना तेन्ना हांव आतां ऑफ लेट तर हांव रँडमच हो प्रश्न विचारता, तुमी जनरेटीव AI यूज करता काय ना. आनी चडशीं पेरंट्स म्हणटा ना, आनी ऑलमोस्ट 100% भुरगीं म्हणटा हय आमी ChatGPT यूज करता, आमी character.ai यूज करता, आमी डालाई यूज करता. सो ही सगळीं प्लॅटफॉर्म्स आसा ती प्रत्येक, हांव एक्झॉजरेशन करना, जर तुमी इंटरनेट वापरता, जर तुमी मोबायल स्मार्टफोन वापरता जाल्यार प्रत्येक पेरंटान आपल्या भुरग्या पासत, जशी एखादी आवय बऱ्यांतलें बरें आवय आपल्या भुरग्या पासत रांदता न्यूट्रिशियस, जसो एखादो बापूय बऱ्यांतले बरे कपडे जे वॉटेवर आपल्या भुरग्या पासत अवेलेबल करता, तशें बऱ्यांतलें बरें सायबर स्पेसांतलें कंटेंट आपल्या भुरग्या पासत अवेलेबल करपाक ताचे स्टार्टिंगाक हँड हेल्डली. दीज आर डिजिटल नेटिव्ह किड्स. तांचे कडेन तांकां सगळो वेळ तुमी करपाची गरज ना. स्टार्टिंगाचें तुमचे कडलें हँड होल्डिंग वील मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरन्स. आनी हें आतां जी आतां पळय सोशल मिडिया रिलेटेड जी वेगवेगळी नेगेटीव इम्पॅक्ट्स आसा इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन, इन टर्म्स ऑफ बाकीच्या वर्ल्डा कडलो डिस्कनेक्ट, तो काडून हळू करून हातूंतले बऱ्यो गोश्टी जेय तुमच्या भुरग्याक फुडें व्हरतले ते त्या भुरग्याचो हात धरून ताका ती वाट दाखोवप ही आमची आतां एज पेरंट्स, एज टिचर्स, एज समाज आमची जबाबदारी. जशें हांव म्हणटा कितें तर आतां आमी एका भुरग्याक रोड क्रॉस करपाक आमी शिकयता, दावे वटेन पळय, उजवे वटेन पळय आनी चलून वच म्हणटा. तशेंच सोशल मिडिया सामके बेजीक पालकांचेर चड जबाबदारी लेवलार, घाला. पालक, शिक्षक, समाज. येस. सो विडोवप पळय, तूं आतां मेंटल हेल्थाचो एक जाणकार. एक बारीकशें तातूंत एड करपाक सोदता, तें म्हणजे हांव जशें पळयता ताका एक तीन फोल्ड एप्रोचान पळयता. जशें मॅडमीन ऑलरेडी म्हटलां की ती म्हणटा की पेरंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. सामकें पालक जे आसा पळय तांच्यांनी नजर दवरची पडटली, एक विजिलन्स जाय पडटलें. दुसरें पॉलिसीज येवच्यो पडटल्यो थ्रू गव्हर्मेंट, कशें आमी रेग्युलेट करतले ते ताचेर मंथन करप सामकें गरजेचें आसा. आनी तिसरी आनी इम्पॉर्टंट गजाल, आमी गोड्याक उदका कडेन व्हरपाक शकता, उदक पिवप का ना पिवप ते कोण डिसायड करतलो, ते गोड्यान डिसायड करचें पडटलें. सो द ओनस इज ऑल्सो ऑन ईच ऑफ द स्टुडंट्स, ईच ऑफ द एडोलसंट, ईच ऑफ द कॉलेज गोईंग स्टुडंट, की आमी ते कशें रेग्युलेट करतले. जशें आमी एक वर्ड यूज करता की सोशल मिडिया डिटॉक्स करपाक जाय. डिटॉक्स म्हणजे कितें करपाक जाय की सतत आमी रावतात, कितले वरां आपूण सोशल मिडियाचेर आसता, बऱ्याक यूज करता काय चॅट करपाक यूज करता तोच खेरीज विशय जालो, पूण कितले वरां आपूण ताचेर हें करता, ताचेर एक रेग्युलेशन दवरप. केन्ना केन्ना मोबायल ऑर तुजो समज लॅपटॉप आसा बंद दवरप, निसर्गा कडेन इंटरॅक्ट करप, फ्रेंड्सांक मेळप, हे जेन्ना आमी करपाक लागतले पळय तेन्ना खंय तरी आमी तेजेर एक हांव तेच म्हणटा तूं पळय आतां सो इमोशनल इंटेलिजन्स, मायंडफुलनेस हाचे प्रोग्राम घेता, तूं भुरग्या कडेन वता, पालकांक तूं मेळटा. पूण म्हाका एक सांग, भुरगीं रस्त्याचेर वचत नात, मैदानाचेर वचत नात, स्विमींग करपाक भुरगीं वचत ना, थोडीं वचपी आहात. ताका लागून जाता कितें, पुस्तकां वाचप, कुटुंबा बरोबर वेळ दिवप, सामको एक बरो वेळ दिवप, हें सगळें आतां तुटलां. येस. सो हो आमी कसलो समाज निर्माण करतात फुडल्या 25 वर्सां, कसली भुरगीं निर्माण जातलीं. ओके. सो आतां ही खंत आसप खूब गरजेची. आनी तुमी जेन्ना ही खंत उक्तायता तेन्ना आय कॅन रिलेट टू इट. एज अ पेरंट ऑल्सो आय कॅन रिलेट टू इट. बट जेन्ना आमी समज हायंडसायटान पळयत जाल्यार जेन्ना कंप्युटर सुद्दां येताले पळय तेन्ना एक अशें आमी धास्ती घेतलेली की कंप्युटर्स येयल्यार कितें जातलें काय. जशें आमी 30 वर्सां पयलीं समज पळयत जाल्यार. पूण कंप्युटर्स आयले, तांच्यानी खुबशे बरे बदल घडयले आनी खुबसो बरो समाजूय घडयलो. तशेंच जेन्ना ही टॅक्नॉलॉजी सुद्दां येता पळय तेन्ना कितें जातलें की जशें हांव म्हणटा, पयलीं हांवें स्टार्टूच तशें केल्लें की एवरीथींग हॅज प्रोज एंड कॉन्स. पूण आमी प्रोजाचेर तर भर घातलो. प्रोजाचेर भर घातलो म्हणजे कितें, सोशल मिडिया ऑर सायबर स्पेस कितें तूं यूज करता, प्रोडक्टीव कशी यूज करप हें पेरंट्सान जर थारायलें, भुरग्यांनी तेच्या वांगडा भुरग्यांचेर तांच्यांनी नजर दवरली आनी ते समज जर करपाक लागले, तातूंत टिचर्साचो रोल इम्पॉर्टंट जाता. आनी भावनीक बुद्धिमत्ता तांची वाडप. भावनीक बुद्धिमत्ता कशी वाडटली, बेजिकली सगळ्यांत तर मोठी गजाल जी जाल्या की आमचें कम्युनिकेशन खंय तरी शेणलां. जेन्ना आमी जेवणाक सुद्दां बसता तेन्ना सुद्दां आमकां इतली घाई आसता की आमकां हय मोबायलाचेर कितें नोटिफिकेशन येयला काय, एक टिपिकल सावंड दवरलेलो आसता आमी खंयच्या तरी चॅटा एपा खातीर, तो आयलो की आमकां दिसता आनी आमची प्रसन्नता अशी येता की आमकां दिसता अरे वा ती मॅसेज आयली ती आतां म्हाका पळोवपाक जाय. ती उणीक कितें खाल्ल्या ती सुद्दां आमकां खबर आसना.
दुसरें आमी भुरग्यांक जेन्ना आनी फॉल्टी पॅरेंटींग खंयसान सुरू जाता आमी एक गजाल नोट केल्या ती म्हणजे आमी भुरग्यांक जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना ती खायना म्हणून आमी कितें करतात मोबायल तांचे फुडें दवरतात आनी खंयचे तरी नर्सरीचे रायम्स लायतात आनी मागीर ते थंय एकाग्रतेन पळयतात आनी ते तांचे ल्हान ल्हान भुरगीं एकटे पर रडटाली कितें तरी खेळडे हय, आतां मोबायल दी म्हणून रडटा. सामकी सामकी आनी तांच्या तोंडान उणी वयता ती उणी बाबा ताणें कितें शीत खाल्लां काय दाळ खाल्ल्या काय चपाती खाल्ल्या कांयच खबर आसना ना म्हण टेस्ट कितें डीश हें ऑब्जर्व सुद्दां करप जायना. सो बेजिकली आमी कम्युनिकेशन वाडोवचें पडटलें आनी कम्युनिकेशन वाडोवपा खातीर आमकां प्रयत्न करचे पडटले. भुरगो जेन्ना स्कुलाच्यान येता तूं बाबा कितें केलें आयज कितें जालें कशें जालें बरें आसा काय वायट आसा कितें घडलें हें आमी एक आढावो घेवचो पडटलो. एक गजाल सामकी. दुसरें आमी न्युक्लियर फॅमिली कॉन्सेप्ट आमी सुरू केला आतां. सो एक विकेंड जालो 15 दिसान जाले आजो आजयेक वचून मेळप तांचे कडेन इंटरॅक्ट करून तांकां समज तर गांवगिऱ्या वाठारांनी रावतात जाल्यार तांकां वचून तो गांव दाखयात एक झरो दाखयात तांकां दाखयात की बाबा निसर्ग म्हणल्यार कितें पक्ष्यांचो आवाज म्हणल्यार कितें. मायंडफुलनेस इज नॉट मॅजीक ऑर समथींग रॉकेट सायन्स इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वींग मायन्युटली. जे आमी कितें केलां सोशल मिडिया जेन्नाच्यान आयला तेन्नाच्यान आमचें एटेन्शन स्पॅन सामकें कमी जाला. आमकां हें जाय काय तें जाय आनी रिलां जेन्नाच्यान आयलां तेन्नाच्यान आमचो आंगठो असो चलपाक लागला की सामको तातूंत स्प्रिंग बसयल्ल्या भशेन जालें आनी आमी रिलां सामकी स्क्रोल करीत रावता आनी मागीर एकाग्रतेन ते पळयतात आनी कितलो टायम जालो तो सुद्दां आमकां कळना. सो बेजिकली जशें म्हणटा तशें आमी सोशलायजेशन करचें पडटलें. मायंडफुलनेसान आमकां तांकां खंय तरी ऑब्जर्व करपा खातीर तांकां प्रोत्साहीत करचें पडटलें. साद्यो पिकनिक्यो केल्यो मेळावे केले. पयलीं वन भोजन एक कॉन्सेप्ट आसतालो. आमी रानान वयताले बसताले आनी कितें खावप जातालें थंयसर कितें करप जातालें तातूंत कितली ती आत्मीयता वाडटाली सामकी आनी कितले बरे भशेन ते रावताले. एक आमी इंग्लिशान वर्ड यूज करता कॅमेराडरी म्हणटात म्हणजे कितें आपलेपण ऑर आमचे भितर मनीसपण ऑर एक आमीक कशें रावताले तशी एक सोसायटी एज अ फॅमिली आमी रावताले. तें खंय तरी आमकां परत सुरू करचें पडटलें. टॅक्नॉलॉजी आयज आमी जनरेटीव AI म्हणटा फाल्यां सकाळीं आनी कितें येवपाक शकता ताका आमी तयार रावचेंच पडटलें कित्याक ह्युमन मायंड इज प्रोग्रेसींग इंटलेक्च्युअली आमी ग्रो जातात पूण खंतेची बाब आसा जशें तुमी म्हटलें की इमोशनल इंटेलिजन्स वायज आमी खंय तरी सकल. एक सिंपल एग्जांपल सांगता तुमकां की जो भुरगो आयज 8 वर्साचो 9 वर्साचो कोडिंग करता आनी आमी ताजी फाट टपटपायता तो की तूं कोडिंग करता वा इतलो बरो करता आनी ताका आमी इंटेलिजंट म्हणून सगळ्यांक सांगता. पूण तोच भुरगो जेन्ना रागार जाता पळय आपल्याक जाय तें मेळना तेन्ना TV फोडटा नाल्यार पेरंट्सांचेर हल्लो करता नाल्यार कितें तरी वायट करता. म्हणजे खंय तरी इमोशनल कंट्रोल आमचो लूज जाला. तो स्ट्रेंथन करपाक पेरंट्स टिचर्स सोसायटी सगळ्यांनी आमी वांगडा येवचें पडटलें. व्हेरी नायस. संगीता आमचे कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयलो. म्हाका तुजे कडल्यान एक फायनल वर्ड जाय. हय एक फायनल कोटान हांव हें करता वी कॅनॉट चायल्ड प्रूफ द वर्ल्ड वी वील हॅव टू वर्ल्ड प्रूफ आर चायल्ड. व्हेरी नायस. आमी एक म्हत्वाच्या विशयाचेर डिबेट केल्ली आसा की सोशल मिडिया हो एक येदो व्हडलो राक्षस जाला आनी ताणें सगळ्यांक आपल्या हातान पंजान घेतल्यात आनी ही भुरगीं तातूंतल्यान भायर कशी काडप. ऑस्ट्रेलिया सारको देश एक बॅन घालता 16 वर्सां सकयल सोशल मिडिया बॅन. भारतानूय आसा अशें म्हणटात ताचें इम्प्लिमेंटेशन जायना. जशें विठोबा बाब जे स्वता सायकेट्री इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकोलॉजी आनी ह्युमन बिहेवियरान एक म्हत्वाचे दोतोर आसात ते कॅम्प घेतात भुरग्यां मदीं वतात पेरंट्सांक मेळटात. म्हाका दिसता अशे तरेची एक्टिविटी चलोवप बॅन घालचे परस बॅन आनी कांय अशे नियम तयार करचेच पडटले. शाळांनी ठरोवचें पडटलें बाबा मोबायल हाडनाकात. पूण मोबायल जिणेचो इतलो भाग जाला तूं म्हणटा तशें मोबायल ना जाल्यार भुरग्याक परत एंग्जायटी येवं शकता. सो आनी पालकांकय येवं शकता. कोविडान दाखयलें न्ही जाय म्हणून सारकें. सो ह्यो गजाली सोंपे बॅन घालो कायदो केलो म्हूण सुटपा सारकें ना. आमकां समाजा मदीं वचचें पडटलें पेरंट्सा कडेन उलोवचें पडटलें भुरग्यां कडेन उलोवन तांचे वेगवेगळे बाजू समजून घेवच्यो पडटल्यो. शाळेन म्हाका दिसता अशे तरेचे टॉपिक्स तुजे सारको मनीस सायकोलॉजिस्ट हे वचचे पडटले भुरग्यां कडेन सतत सिलेबसान इनकॉर्पोरेट सिलेबसान येवचें पडटलें की बाबा कितें पळोवचें KG to PG कितें पळोवचें कितें पळोवची न्ही कितलो वेळ मोबायल हातान घेवचो कितले वेळ टीव्हीचे मुखार बसचें आनी ग्रावंड म्हणजे परत मातयेन हात घालपाची पयली पयलींची एक जी प्रवृत्ती आशिल्ली जाणें आमचे पिळगेक खूब कितें कितें शिकयलें तें दुसरे आतां नवे पिळगेक आमच्या भुरग्यांक नातरांक ल्हान भुरग्यां मेरेन हें पावोवपाचें एक व्हडलें आव्हान आसा. आनी सोशल मिडिया हो वायट न्हीच. सोशल मिडियान जी पळय अवेरनेस केल्या ती अवेरनेस म्हाका दिसता ही क्रांतीच जाल्या. ही क्रांती कशे तरेन बरे विधायक मार्गान फुडें व्हरतले म्हाका दिसता हें आव्हान आमचे कडेन आसा. विठोबा माळकर बाब आनी संगीता नायक एका म्हत्वाच्या विशयार तुमी TV स्टुडियोन येवन ही चर्चा केल्या. म्हाका दिसता ह्या चर्चेंतल्यान खूब विशय मुखार आयल्यात. ही चर्चा शाळा पळयतल्यो एज्युकेशन डिपार्टमेंट पळयतले पेरंट्स पळयतले तातूंतल्यान एक चर्चा एक विचार मंथन सुरू जावचें अशें आमचें उमाळें आहा.
देव बरें करूं. देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.